रिझल्ट अजून कम्प्लीट जावना. वील वेट फॉर द कम्प्लीट रिझल्ट टू कम. अजूनपर्यंत 25-30% जी काउंटिंग आसा ती उरल्या. पण आय थिंक नाव पिक्चर इज ऑलमोस्ट क्लियर दॅट भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू फॉर्म गव्हर्नमेंट इन दिल्ली अँड वी आर गोइंग टू बी out of the government in Delhi. I think it's not only the question is what is the number that is going to come up by end of the day, but at the end of it, people's mandate seems to be in favor of Bharatiya Janata Party. किती दिसता कित्याक लागून अशें जालें आसतलें? पण वेरियस फॅक्टर्स आसा. म्हाका दिसता लोकांच्या मनात कितें आसता तें काय कळना. आमी जेन्ना इलेक्शन कॅम्पेन करताले दिल्लीन तेन्ना पिक्चर वेगळे दिसताले. अल्टिमेटली अंडरकरंट्स, डिव्हिजन ऑफ वोट्स बिटवीन द पार्टीज दॅट दोज कंटेस्टेड, मागीर वेरियस अदर फॅक्टर्स, मनी पॉवर, मसल पॉवर विच वॉज युज्ड, इलेक्शन कमिशन नॉट टेकिंग ऍक्शन अगेन्स्ट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मनी, फ्री गुड्स जे वाडटाले ते आमी धरून दिले आसतना सुद्दां इलेक्शन कमिशनान एक केस रजिस्टर करून नाशिल्ल्यो. सो अशे वेगवेगळे फॅक्टर आसा. पुलीस वर विथ रुलिंग भारतीय जनता पार्टी. Huge amount of money that has been put in for these elections to defeat the leadership because they wanted to send a signal to the rest of the country की आम्ही आमी पार्टीक हरयले म्हणून. आणि also the fact that Congress party looked at Aam Aadmi Party as their biggest enemy as far as these elections were concerned, and they're looking at Aam Aadmi Party as their biggest enemy. All these factors are most important factors that म्हाका दिसता which has played role in this defeat. सो तुमकां सवाल लिकर स्कॅमाचे हेजेर ते कितें सर्टनली नॉट रे. लिकर स्कॅमाचे जर आज आमी उलयता जाल्यार सुप्रीम कोर्टान सांगला की प्रायमा फेसी केस सुद्दां हातून ना म्हणून, वेर ऑथॉरिटीज एक्टेड एट स्टूज ऑफ द गव्हर्नमेंट. आणि भारतीय जनता पार्टीचे एलिगेशन जे ते लिकर स्कॅम केले ताजो काय फरक पडूना. ग्राउंड रियालिटी वेन इट कम्स टू पीपल्स मॅन्डेट इज समथिंग डिफरंट. लॉट ऑफ थिंग्स प्ले इन द माइंड्स ऑफ द पीपल अँड अल्टिमेटली तांचे जे माइंडान आसा ते तांच्या वोटिंगांतल्यान जाता. सो वी हॅव टू एक्सेप्ट द डिफीट with grace, and we should gracefully say that yes, it's people's mandate. People's mandate is clear today in favor of BJP in particularly in Delhi. But margin जर पळयत 1700-800 जो गोंयान नॉर्मली जाता 770-80 वोटांनी भारतीय जनता पार्टी जिखता, तशीच आज दिल्लीन ते जिखले. आणि स्प्लिट ऑफ वोट्स आय थिंक इज वन ऑफ द मेजर फॅक्टर विच वी आर सीइंग. स्प्लिट ऑफ वोट्स इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन. भारतीय जनता पार्टीनी काय पार्ट्यांक उभे केले. समाजवादी पार्टी, नॉट समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जी केन्नाच इलेक्शन लढनाशिल्ली ते तांणी लढयली इलेक्शन. ओवेसीन लढयले इलेक्शन आणि तांणी जी वोट काढली दोज हॅव प्लेड अ क्रुशियल रोल इन्क्लुडिंग काँग्रेस पार्टीज. खंय तांच्या एका व्हडल्या टॉप कॅन्डिडेटान 400 का 500 वोट्स काढल्या म्हणून कळ्ळां म्हाका. पण तांची बाकी कॅन्डिडेट्सान 3000-4000 जी वोट थंय काढली. 1200चो डिफरन्सान 4000 वोट्स जी काढल्या तातून ऑब्वियसली प्लेड अ रोल एज फार एज दिस इलेक्शन इज कन्सर्न. सर तुम्ही आता काँग्रेस एनिमी म्हणला तुम्ही, गोवा कशें पळयलें तुम्ही सत्ता आसा? सी, काँग्रेस नॅशनल लिडरशीप आम आदमी पार्टीच्या नॅशनल लिडरशिपाक आणि आम आदमी पार्टीक एक एनिमीज म्हणून पळयता. दे हॅव प्लेड एज अ टीम ऑफ बीजेपी एज फार एज दिल्ली इज कन्सर्न. गोंयान आमी काँग्रेस पक्षा बरोबर काम केलां. आम्ही असेंब्ली इलेक्शनूय जर आमचे लोकसभा इलेक्शन जर तुम्ही पळयत, कॅप्टन बिर्यातो ज्या टायमार जिखलो त्या वेळार आमी जेन्ना तांचे कडेन डेडिकेटेड काम केले, ते डेडिकेशन वॉज टू एन एक्सटेंट ऑफ गेटिंग हिम टू विक्ट्री. मार्जिन वॉज 15,000 आनी आमी काम करूं नाशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी ते जिखतले अशें म्हाका डावट आसा. पण आयजूय जर आमी असेंब्ली पळयत, काल आनी पयरचे असेंब्ली सेशन पळयत जाल्यार आमी विरोधी पक्ष म्हणून जे प्रायमरी विरोधी पक्ष आसा काँग्रेस तांच्या बरोबर काम केला. आज तांचे 3 आसा, आमचे 2 जण आसा. ह्या सगळ्यांनी मिळून गोवा फॉरवर्ड पक्ष आसूं आमी सगळ्यांनी मिळून एकत्रितपणे काम केलाच. सो गोंयचो जो फॅक्टर आसा, गोवा इज अ व्हेरी डिफरंट स्टेट अँड वेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, वेन इट कम्स टू इलेक्टोरेट, and I think we have to think differently when it comes to Goa. सो आता 27 इलेक्शनाक तुम्ही काँग्रेसा कडेन एलायन्स करतले, तुमकां गॅरंटी आहा दिल्ली जालां तशें तुमकां गोंयांनी कितें? एक गजाल म्हाका क्लियर कट सांगून दिसता. आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट आणि म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीचे प्रेसिडेंट आसूं, एलओपी आसूं किंवा तांचे जे बाकीचे आमदार आसूं, प्रत्येकाक एक गजाल कळपाक जाय की 67% वोट शेअर जो गोंयचो विरोधी पक्षाच्या पार्टी आसता तो स्प्लिट जावनूच भारतीय जनता पार्टी जिखता. भारतीय जनता पार्टीक लोकांची मॅन्डेट नासता. भारतीय जनता पार्टीकडे नंबर्स असतात. भारतीय जनता पार्टी 32% वोट शेअराचेर जिखता, वेर 67 to 68% ऑफ गोवन्स वोट अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टी. सिमिलर सिच्युएशन वी हॅव सीन इन दिल्ली, हरियाणा आणि बाकीच्या जाग्यांचे स्टेट इलेक्शन जाल्यार अलायन्स पार्टनर्स एकामेकां बरोबर सारखे रावन काम करना, ताका लागून भारतीय जनता पार्टी जिखल्या. हे जर काँग्रेस पक्षाक जर कळना,
काँग्रेस पक्षाच्या सेंट्रल लिडरशिपाक किंवा हांगच्या लिडरशिपाक जर कळना आणि आमच्या लिडरशिपाक जर ह्यो गोष्टी कळना जाल्यार मे गॉड फॉरबिड 2027 वील सी अगेन भारतीय जनता पार्टी एज द इनकम्बंट गव्हर्नमेंट. बट बेटर सेन्स प्रिवेल करपाचें काम आमचें आसता. लोकांचे आमचेर एस्पिरेशन आसा, लोकांचेर आमचे होप्स आसा की आमी गोंयाक एक बरो सरकार 27 दितले, अलायन्साचो सरकार आमी 27 दितले. आनी हे गोष्ट कळपा सारकी जर न कळपा सारकी जर काय अक्कलशुन्य लिडर्स आसा जाल्यार आय प्रे टू गॉड दॅट की खंय तरी तांच्या तकलेन बुद्धी दी आनी सांग की हें अलायन्सा शिवाय दुसरो पर्याय ना. कारण भारतीय जनता पार्टी आनी ब्रिटीश हे सेम. ब्रिटिशांनी भारताचेर राज्य केलें कारण दे बिलीव्ड इन डिवायड अँड रूल. भावांक भावां मदीं झगडो लावप, शेजाऱ्यांक शेजाऱ्यां मदीं झगडो लावप, जाती भितर झगडी लावप, रिलिजना भितर झगडी लावप, टर्मॉयल क्रिएट करप आनी तातल्यान राज्य करप. हे ब्रिटिशांनी केल्लें आनी तेच गजाल भारतीय जनता पार्टी आज सरकारान रावपा खातीर करता, डिवायड अँड रूल. हें जर एकत्रीतपणे आमी एकठांय रावन जर फुडलो सरकार घडोवपा खातीर प्रयत्न केले आयच्यान करचे पडटले. वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे बिकॉज वी हॅव टू अनलर्न. आय एम रिपिटींग दीस वर्ड सिन्स मॉर्निंग. वी हॅव टू अनलर्न वॉट वी हॅव लर्नड अँड लर्न न्यू लेसन्स. इफ वी थिंक दॅट वी आर इंटेलिजंट अँड वी नो इट ऑल अँड वी वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू, इफ यू हॅव टू फर्स्ट अनलर्न वॉट यू हॅव लर्नड. ते कितें शिकल्या म्हणटा पळय ते सगळें साफ कर, पाटी साफ कर. आमकां ल्हान आसतना एक काळी पाटी आसताली शाळेंत वता आसतना, ती साफ केल्या शिवाय ताजेर नवें बरोवंक मेळनाशिल्लें. आतां कशें जाल्यार बुकां जाल्यार ती पेज पिनून उडय आनी बरयत राव तूं फुडें फुडें. ना, पाटीची याद धर, पाटी पुसपाक जाय ती काळी पाटी, नवो चॉक घेवपाक जाय आनी बरोवपाक जाय नवें कितें शिकपाक जाय तें शिकचें पडटलें. हें शिकपाक जाय जाल्यार सगळ्या पार्टींनी एकत्रीत रावन हें काम करचें पडटलें. ना जाल्यार अल्टिमेटली 2027 होच करप्ट सरकार परत गोंयांत आसतलो. हें जर घडपाचें आसा कशें दिसता, काँग्रेस पक्षाकय दिसता किंवा बाकी पक्षांक जर दिसता आनी तांकांय जर दिसता आसत की दिल्लीन आम आदमी पार्टी हरल्या, दॅट मीन्स एन एडवांटेज टू एनी वन ऑफ देम. प्लीज अंडरस्टँड दॅट काँग्रेस पार्टी इज बिग झिरो इन दिल्ली and your vote percentage share which you have pulled out is actually share which could have gone with alliance and we could have been in power still in Delhi. आणि तुमचे जे काय टॉल लिडर्स आसा 400 ते 500 मतां बी पडल्या, 1.5 लाख मतांच्या हातू भितर. सो डोंट कन्सिडर this as defeat of Aam Aadmi Party. This is defeat of, or rather this is victory of BJP over good governance. आणि हे जर वेगळेपण अशेंच जर करपाचें आसा जाल्यार then there is no hope for Goa and Goans. Goan people have aspirations for in us. Goan people aspirations have to be lived up by all of us. आणि तांचे एस्पिरेशन जर आमी लिव अप करतले जाल्यार एकत्रीतपणे काम करचें पडटलें. हातल्यान आमी ही देख घेवपाक जाय आनी ह्या इलेक्शनांतल्यान ही देख आयल्या आनी आय होप ही देख आमच्या सगळ्या पार्टींच्या सेंट्रल लिडरशिपान घेवपाक जाय. ना जाल्यार अल्टिमेटली इज भारतीय जनता पार्टी होत. Okay, Your tall leader has been defeated in this election. Not yet. The results are not yet out. Results are not yet out. जे आमचे लिडर आशिल्ले तांच्या अगेन्स्ट परवेश वर्मा म्हणून आशिल्ले तांणी सत्ता तांकां हरोवपा खातीर पुरेपूर म्हणजे पयशांचो वापर केलो गेलो. 100-150 कोटीचो आमच्या म्हायती प्रमाणे तांणी ते पयशे वाटले, सगळें केलें. इलेक्शन कमिशनाक आमी ते दाखोवनय दिले. भारतीय जनता पार्टीक एक स्टेटमेंट करपाचो आशिल्लो की आमी अरविंद केजरीवालाक हरयलो. आणि we will see that when Prime Minister will address today people of India and say that we have defeated. आणि तो एरगन्स भारतीय जनता पार्टी जो आज दाखयतली की आमी ताका हरयलो, बट तो इलेक्शन हरला किंवा इलेक्शन हरला आसतलो. इलेक्शन आमी अजून रिझल्ट येवना, बट येस he may have lost the election, he may lose the election, but he is a politician who is here to stay and lead Aam Aadmi Party all through to a better governance in the future for the rest of the country. अमित बाब, गोंयांत तुमचे फर्स्ट टाइम 2 आमदार येयल्ले आनी आतां दिल्ली पळयत जाल्यार केजरीवाल सारको लिडर खंय तरी पडपाचे हेजेर आसा जाल्यार ताचो इम्पॅक्ट गोंयांत खंय तरी जातलो सोयीस्कर ना. म्हाका दिसना. गोवन पीपल वोट डिफरंटली. गोवन पीपल आर वॉचिंग परफॉर्मन्स. आमचे जे दोन्ही आमदारांचे परफॉर्मन्स आसा, बाब क्रूज आसूं किंवा बाब बेंजी आसूं, हांचे परफॉर्मन्स आज गोंयकार पळयता. ऑपोजिशनान आसतनाय आज आमचे फ्री क्लिनीक चलता, फ्री मेडिसिन्स आर डिस्पेन्स्ड इन बेनावली अँड वेली. खंयच्या सरकाराच्या खंयच्या आमदारान कापात आसा आपल्या आमच्या सांताक्रुजान प्रॉपर हेल्थ सेंटर ना. म्हणजे आज आमदारान शिफ्ट मारली थंय भारतीय जनता पार्टीन, पण हेल्थ सेंटर ना. आमी डिमांड केल्या आनी आज हेल्थ मिनिस्टराक आमी मागलाय परते की सांताक्रुजाक एक हेल्थ सेंटर आसा. हे डिमांड MLAन करूंक जाय आशिल्ले, पूण ताणें ताज्या हातांतल्यान काय घडूना. आमी डिमांड केला की हेल्थ सेंटर सांताक्रुजान
कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे मेर्शे आनी चिंबला खातीर सेपरेट हेल्थ सेंटर करचे. आमी जीएमसीन वचून आमचे लोक परत परत कित्याक लायनीक रावचे, हो मुखेल प्रश्न आसा. अशें आसतना सांताक्रूज इन वेलीम आनी बेणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या दोनूय आमदारांनी फ्री क्लिनीक चलयता, वेर यू डोंट हॅव टू स्पेंड मनी फॉर मेडिसीन. कॅटरेक्ट ऑपरेशन आसूं, पेडियाट्रीक आसूं की कसले आसूं. एग्रीकल्चर रिवायव केले क्रूज सिल्वान सिंगल हँडेडली विदाउट सपोर्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट विथ द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट. सो हे गजालींतल्यान एक दिसून येता की आमी जर विरोधी पक्षान आसूनय हे गोष्टी करूंक शकता जाल्यार इमॅजिन कर आमचो सरकार आसत जाल्यार. So I think people are looking at it very differently. Goans vote very differently. Goans have also voted to power certain people here who are accused of rape, who are accused of huge corruption when they were part of the government. So sometimes you fail to understand how this kind of voting happens, but Goa votes differently and Goa will vote differently in 2027. Aam Aadmi Party or प्रमुख घटक आसतलो 2027च्या सरकाराचो. Amit, AAP has the future. AAP has bright future. Nobody should doubt. I don't doubt it. You should not doubt it, and nobody should doubt it. AAP has got elected representatives in Kashmir. AAP has elected representative in Gujarat, in Punjab, in Delhi. Of course, we are elected representatives. We will not be in power today. In Goa, we have elected representatives. आणि असे कॉर्पोरेशन आसा, पंचायत आसा, ज्या जाग्यार UP पासून आसाम पर्यंत आमचे लोक निवडून आयिल्ले आसा. That is why I think Congress leadership feared Aam Aadmi Party and considering them as their biggest enemy, whilst ignoring the fact that biggest enemy is Bharatiya Janata Party, and anything that we do against each other helps only Bharatiya Janata Party to be in power, and that is how they choose to be in power. Haryana asो, Maharashtra asो, that is what has happened. हेच जर अशें घडप रावपाक जाय जाल्यार भारतभर जाल्यार don't look at us if you want things to change, then they should change the perception की आमी एनिमी म्हणून. वी आर नॉट एनिमीज, वी आर सपोज टू बी टुगेदर. आणि गोवा लिडरशिपाकय हांव तांचे मागता की तांणी डिफरंटली सांगपाक जाय आनी दे हॅव टू कन्वे टू देयर सेंट्रल लिडरशिप. लायकवायज वेअर आय एम गोइंग टू कन्वे टू माय सेंट्रल लिडरशिप दॅट अलायन्स इज द वे अहेड. Not because Delhi election is lost. I have been saying this for yesterday, day before yesterday, and much before even Delhi elections were announced. Because I have seen that आमकां डिवायड अँड रूल करून भारतीय जनता पार्टी खंय तरी डिफीट करपाक सोदता आनी ते आमी जावपाक दिवपाक जायना. थँक्यू सर.